आयज हांव सांगूं सोदतां की सांगे हो जो भाग आसा तो भाग जो आसा ओवरऑल जर आमी 40 मतदारसंघ जर पळयले जाल्यार 40 मतदारसंघा भितरल्यान एक मागासलेलो असो म्हणून सगळे लोक ताका वळखतात। आणि जर रोजगार जर पळयले जाल्यार 40 मतदारसंघा भितर सांगे भागांतल्यान रोजगार हो जो आसा म्हणल्यार गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज किंवा बाकीचे जे जॉब एम्प्लॉयमेंट ते आसा खुबशे सांगे मतदारसंघाक फाटी आसा। ओवरऑल आमी जर पळयले जाल्यार जवळजवळ 3 ते 4 म्हणजे कितलेशे दशक जाले म्हणपाक येता की सांगे भाग हो फाटीच आमी समजपाक लागले कडेन आसा। पण देवी सुगान एक जेन्ना आमी आमदार म्हणून जाले आणि आमदार जाता आसतना एक इंडिपेंडंट आमदार म्हणून आयले सरकारा भितर जाका दिलो आणि जेन्ना मनोहरभाईचे पयली सरकार जेन्ना 2017 जाले तेन्ना IITचो विषय जो आशिल्लो तो विषय जेन्ना काणकोण रिजेक्ट जालो काणकोण रिजेक्ट जाले व्हेरी सेकंड डे म्हणजे पेपराचेर क्लियर जालें की काणकोणच्यान हो प्रोजेक्ट बाबा भायर वता अशें म्हणून जेन्ना आमकां कळ्ळें आनी व्हेरी सेकंड डे हांवें सांगे मतदारसंघांतल्यान हांवें आनी आमचे बरोबर त्या वेळाचेर आतांचे मंत्री पावर मिनिस्टर बाबा निलेश काब्राल हेवूय म्हाजे भितर नाशिल्ले त्या वेळाचेर तांकां आमी आमचे सांगे भागांतल्यान जवळ 9 लाख स्क्वेअर मिटर एरिया जी गव्हर्नमेंटाच्या नांवाचेर लागले कडेन आसा ती एरिया आमी तेजी 114 फॉर्म काडले आनी प्लॅन काडलो आनी रोखडोच हाडून आमी त्या वेळाचेर मनोहरभाईच्या हातीन दिलो की हांकां आमचे कडेन जमीन अवेलेबल आसा आनी म्हाका दिसता की हो प्रोजेक्ट तुमी सांगे मतदारसंघाक घेवपाक कांय हरकत ना आनी तो घेवपा खातीर आमी तुमकां जी मदत आमचे कडेन आसा ती पूर्ण करतली म्हणून एक ओपन सभा दवरली लोकां खातीर की IIT हो एक्झॅक्ट विशय कितें हो लोकां पर्यंत वचपा जाय समजोवपा जाय अशें म्हणून आनी ते सगळें प्रत्येक जाणाक उलोवपाचो एक आमी चान्स दिलो एक हमी दिली की कारण की तुमकां जें दिसता जें बरोबर आसा तें उलयात जें चूक दिसता तेंय उलयात जेणे करून आमी खंय तरी एक शेवट एक निर्णय करून पावपा जाय की आमकां IIT जाय काय नाका अशें आनी त्या प्रमाणे ती सभा घेतली ती जाली एकदम बरी जाली खुबशे लोकांनी ओपोज उलयले पण चडशे जवळ 80-90% लोक सुमार आमकां फॉर आशिल्ले एक 10% सुमार लोक ओपोज आशिल्ले पण हाच्या माध्यमांतल्यान जेन्ना फुडें वतले ऑलमोस्ट क्लियरन्स सगळे जाल्ले कडेन आशिल्ले जे कोण मातशे आमचे कोण शेतकार हे करतात तांकां परत समजावन सांगले की अशें आसा हो विशय जो आसा तो एकदम बरो आसा कित्याक सांगेचे जर एकंदर जर डेव्हलपमेंट जातलो जाल्यार असो प्रोजेक्ट आयज जर आमकां जर मेळटा जाल्यार ते आमची सौभाग्य आसता म्हणून ओवरऑल म्हाजें सांगपाचें मत तुमकां कळ्ळें आसतलें की सांगे हो भाग मागासलेलो आशिल्लो आनी पयलीं साकून 2 वर्सां जालीं कंटिन्यू ह्या विशयाचेर आमी काम केल्लें कडेन आसा। तुमी जर पळयलें जाल्यार टोटल जे वर्क आसा तें कलेक्टर सावथ डेप्युटी कलेक्टर आमचो आनी त्याच बरोबर मामलेदार ऑफिस आनी आमी हे चौगांनी मेळून काम कंटिन्युअस काम केल्ले कडेन आशिल्लें। खूब जाण लोकांक दिसता की आमी हे जे कितें केलां IIT खातीर कांयच केल्ले कडेन ना आमी ओवरऑल सांगपाचो विशय जेन्ना सीएमा कडेन सातत्यान गेले तर 15 दिसांनी डेली वचून बसतालो ह्या विशयाचेर जर कितें तरी आमी कमी पडले आसत तेन्ना सीएमाक खबर आसा की प्रसादान कितलें काम केलां आनी कितलें केलां त्या IITचेर वचपा खातीर। आतां फक्त एकच आस्पेक्ट जर फायनान्शियल म्हणून जर क्लियर जायत जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी आमचेर एक अन्याय जाता कारण एक साधारण 100-150 कोटीचो प्रोजेक्ट जर आमकां फायनान्शियल जर लागून प्रॉब्लेम जाता जाल्यार तो गव्हर्नमेंटान बेर करप पडलो असो म्हाका दिसता नुकसाणकारक जातलो अशें म्हणून कारण आयज आमी सांग्यांतल्यान ह्या गव्हर्नमेंटाक म्हणजे सांगे भागांतल्यान टोटली उदकाच पोतान धरून मायनिंग धरून एग्रीकल्चर धरून सगळ्यो ज्यो गोश्टी आसा त्यो सांगे भागांतल्यान ह्या गोंया खातीर कंट्रिब्यूट जाल्ले कडेन आसा आनी ताका लागून थोडीशी जी एक ओवरऑल जर डेव्हलपमेंटा खातीर जर एक IITचो विशय आसा तो जर आमचे कडेन ते पावल पडो IIT प्रोजेक्ट आमचे कडेन पावूंक जाय जाल्यार आमकां दिसता खूब फुडें पावपाचे चान्सीस आशिल्लो तो चान्सीस आमकां खंय तरी घालून बसता म्हणून सांगूं सोदता गव्हर्नमेंटाक म्हाजी अपील आसा की हो जो प्रोजेक्ट आसा अजूनय हाचेर फायनल जाल्ले कडेन ना जेन्ना उरलेलीची लँड तुम्ही परत दाखयले कडेन तेन्नाच ही जी उबेची लँड आयज गव्हर्नमेंटाच्या माध्यमांतल्यान त्यांच्या IITचे टीम जे पळयत आसा गोंयांत तांकां हो प्लॅन दाखोवप खूब गरजेचें आसा कारण जेणे करून ते जेन्ना हांगा येतले तेन्ना सायट सिलेक्शन हें तांचे दवरपाचें कारण सायट सिलेक्शन हांगा करचे पेक्षा ते जेन्ना येतले की दोनी कडेन कंपेरिजन करून आपल्याक खंय बऱ्या पडटलें त्या प्रमाणे तेणी करून घेवपाक ते सक्षम आसतले।